ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಭಜಿಸಲು ನಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ
तुका सुम्यांचे बघचून आम्ही हांगासर आयलेल्या सुम्यांची स्तुती करू नगारदान करू नगारगा होबळा महिमा तुका सुम्यांचे कित्याक तो आमच्या जिवितांत हालेलुया व्हड अजापाकर तुका बाबा आमचो सोडवणदार तो तुका बाबा या उंड्या रुपान आमच्या मध्ये या घडये निरंतर तो जियेवन सो आमचे पिडाशिडा वोवून सो आमचे कष्ट दुःख समाधान आमकां दिवन सो गुण करचो भलायकी दिवन सो ताका आमी स्तुती आराधन उडा थाळान आमी करया आमच्याच उतरांनी सोम्याचे आराधन आमी करया अर्गा तुका सोम्यान जेजू ओगळाप तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जेजू देव बरें करूं तुका सोम्यान जेजू प्रणाम तुका सोम्यान जेजू वंदन तुका सोम्यान जेजू हालेलुया तुका सोम्यान जेजू हालेलुया तुका सोम्यान जेजू जय जय तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू मगा चलो जे कितें आमच्या तोंडांतल्यान उतरां येता समोरो ती अर्गां दिवची स्तुती करची आराधन करची मागची ही सगळे वडा थाळ्यान कोणाकच लज नासतना भिये नासतना आमच्या सोम्याचें आमी आराधन करया कित्याक तो आमचो सोडवणदार तो मात्र आमकां सुटका दिवंक शकता तो मात्र आमकां सोडवण आनी भलायकी समाधान दिवंक शकता आनी संसार सोरा पर्यंत आमच्या संगता सांबाळा हालेलुया 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 मग सुनो एक घडी बोरो मौन रव्या आमच्या सोम्याक आमी आयकोव्या जायते फावटी आमी उलोवचे आमी मागचे आमची पट्टी सोम्या मुखार दवरची आमी मनीस जावन आमच्या स्कदकायेन देवाची गरज आमकां आसा ताज्या की चड मोगाचो न्हू दिसाक थोडे फावटी म्हणी सोम्याक आमी आयकोंक जाय आयच्या दिसा म्हजें जिवीत कशें हांवें जियोंक जाय म्हजी उतरां कसलीं आसूंक जाय कोणा लागीं हांवें राजी जावंक जाय कोणाच्या गरजांक हांवें पावोवंक जाय मोगाचो न्हू हें सगळें देव आमकां सांगता कळीत करता सोम्याची वाट आमकां कळीत जावचें जे केन्ना देवाचें उतर आमी वाचता आनी वाचता आसतना देवसो आमच्या लागीं उलयता जे कितें तोंडांत आमी वाचता आमचे काळजाचे कान आमी उक्ते दवरूंक जाय अंतस्करणाचो ताळो सोमी त्या मुखांतर आमच्या लागीं उलयता त्या खातीर आराधनाच्या सुरवेरस 1 मिनट मौन रावया आनी सोम्याक कान दिवया मोगाचो आमी सर्व ह्या पुणशेतान सोम्याचें आराधन करूंक सांगता जमल्या सोम्याची आशिर्वादां घेवच्याक ताजो ताळो आयकोवच्याक ताणें केल्ल्या उपकारांक अर्गां पटोवच्याक जमल्या मोगाचो सोम्याची आशिर्वाद आमी घेजय तर आमकां सोम्यान नितळ करूंक जाय आमचें जें कितें भितरलें मेळेपण आसा चिकोल आसा दूंक जाय मोगाचो आयच्या सुवार्तेंत जेजू एका फरिजेवाच्या घरांत जेवणाक गेल्लो आनी थंयसर जेजू हात पांय धुनासतना जेवणाक बसता त्या वेळार शास्त्री फारिजेव पुसपुसतात ते जेजू म्हणटा
तुम्ही केवल कोपाची भायली कूस मात्र दोतात भितरले मेळे तशेंच उरता उरला. तुम्ही जावन आसा पोंडू सुरुंगार आयिल्ले भितरल्यान आसा कीड आनी कुसाडाय. भायल्यान तुम्ही भाग्यवंतांचो वेस घालतात. मग चलो आयच्या ह्या दिसा सोम्या सांगात आमी थोडो वेळ करसीत आसतना आमचे भितरले कुसडाय जे कितें आसा हें सकट नितळ करूंक जेजू आपणे दिता. जे कितें आमचे भितरले अंतस्कन काळीज मौन नितळ उरता आमी परजळ जावं आमी परजळ जावं. मग चलो आमी मोइजे विशान निर्गमन पुस्तकांत आमी आयकता थंयसर मोइजे पर्वताक वेता. जायतो वेळ लगभग 40 दीस रात उपास करता आनी तितले मात्र न्हय त्या वेळार ताजे सगळें मुखामळ परजळटा. निर्गमन पुस्तक 34 अध्याय 29-35 वाक्यांत आमी हें वाचता. कशें मोइजे ताचे मुखामळ परजळता. मगचें परजळोवंक साध्य कित्याक म्हळ्यार तो सोम्या वा बापा सोवें आसलो. ताजे सोवें ताका अर्गा स्तुती होगळाप दिवन वेळ ताणें करशिल्लो देखून ताजे मुखामळ परजळूंक लागलें. मगेचून जर आमचे मुखामळ आमचें जिवीत परजळाचें जर आमी सोम्या सांगता बसोंक जाय. ताजे संगत आमचें जिवीत आमी करसूंक जाय. जे कितले चड सोम्या सांगता आमी करशीत हांव ताजी किरणां ताजें उतर ताजो उजवाड ताजे आशिर्वाद आमचेर पडटा आनी आमी परजळता. तर मग आतां सुरवेकच आमी सोम्याची स्तुती करया. कित्याक बापान आमी परजळ जाय म्हणून ताजे एकल्या पुताक सोम्याक ह्या संवसारी धाडलो आनी सोम्यान ह्या संवसाराक येवन कुर्साच्या मरणा मुखांतर रगत वरांच्या मुखांतर ताजें जिवीत सरयलें आनी आमचें जिवीत परजळाशें केलें. तुमी जाया संवसाराचो उजवाड पृथ्वेचें मीठ आनी हें साध्य मोगाचो केवल सोम्या मुखांतर. इकडे वर आमचें जिवीत आमी व्हरून पळयल्यार आमकां कळटा जायत्या संदर्भांनी देवान आमचें जिवीत परजळाशें केलां. आमच्या मुखांतर हेरांक उजवाड फांकेसो केला. आमी मागल्लें ताणें आमकां दिलां. विशेश करून बरी भलायकी संतोश समाधान बरो वावर दिसपडतो ग्रास जायत्या अनवर अवघडांतल्यान निवारला. जांबरो ही पृथ्वी धरती वारें उदक हें सगळें देवान दिलां. जायत्या पोटी आमच्या कुमसारा मुखांतर आमचें काळीज रुपांतर केलां बदलिलां संतोश दिला. जायत्यो काळकी राती उजवाडाच्यो जावन जेजून बदलिल्यात. ह्या खातीर मोगाचेर आमी सकट सांगता मेळया सोम्या करशिया ताजी स्तुती आमी करया. येदोळ पर्यंत ताणें आमकां ताजो मोग काकूळत दाखयल्यात. आमी सर उबे रावया आनी स्तुतीचें गीत गायन आतां आमी भक्तीपणी सांगता गावया. केल्ली सर्व बरेपणां येदोळ पर्यंत ताणें राखलें सांबाळलां. आमी नांव फावो जाल्यार ह्या घडये सोम्या आमकां ताजे समकार येवन ताका आराधन करूंक ताणें आमकां अवकाश दिला. जायत्या पदकां मुखांतर आमचें जिवीत तें काळोखाचें आसुल्लें कुमसाराच्या सक्रामेंतान बक्षणाच्या स्पिरितान ताणें आमकां नवी रचना केल्या. त्या खातीर सोम्याक अर्घां दिवया. Hallelujah.
मालूम गेला तुझो करता तुका अर्धांदिला मुझो सोमी मन मालूम गेला मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 Mugla sumia Diom kai dor puri adia somsaran jion jembak kowo kelei Ik boren kudom avoi bapoi bhau boini diom gandili Sai dian waran de diom gani warlei Sugdo samadane je kutman jivit vedilei Am gandu e bo Mogachi talentani borleli burgi bala dilai Disporto gras सदा नीस तो हमका भव करता है आई तराचे हरि एका दिसा चैत्य संदर्भार मिसाचे पवित्र बलिदान भेटून गवड्या आणि वायना रूपा स्वीकार करून तुवें आमकां भव केले तुज्याच तुवें घडलेल्या सर्व सक्रामेंता मुखांतर अग्निकारान तुवें आमकां पोषित केलाय अर्घां सोम्या स्तुती सोम्या भोगलाप आराधन सोम्या करता सोमिया सर्ववंदिता दिया आराधन करता सोमिया सर्ववंदिता दिया आराधन करता सर्ववंदिता मुझो सोमी मन मालूम गेला आराधन करता सर्ववंदिता मुझो सोमी मन मालूम गेला मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 Mugla sumia tuवें आमकां बरें यासक बरें धर्मीक खाण दिलाय बरें फिरगस कुटुंब तुवें आमकां प्राप्त केलाय बऱ्या वाड्या मुखांतर तुजो मोग नियाळून एकामेकाचो मोग करून भाऊ बंदावपणान जियो एकामेकाक समजो एकामेकाच्या गरजांक पावोवचे अवकाश तुवें आमकां दिलाय मगला जेजू जावं बरो आमचे कुटुंब हेरांचे कुटुंब हे सगळे एक फिरगस कुटुंबा बराबर तुवें आमकां एकवट लायलाय ह्या कुटुंबा मुखांतर तुका अर्घां होगळाप स्तुती दिवचे भाग तुवें आमकां फावो केलाय सांजुचे फातरून जुवंबा दुसरो आमचो फातरून ह्या पुणशताक येवच्या मुखान ह्या जाग्यार भेट करच्या मुखान तुजी खाकूळ तूं ताणें आमकां फावीत केल्या तुजी गुण करची संगत ताणें आमकां प्राप्त केल्या सैती आमची मागणी ताजे मुखार ताजे विनंतीन आमी दवरलेली तुवें आयकलाय सैत
जायती जाणां पिडेस्त हांगासर गूण जाल्या जायती जाणां कॅन्सर तसली पिडा तांची गूण केल्या जायती जाणां अडचणेंत आसली काळोखांत आसली समस्यांनी रेवडलेली पिडेन दुखीन आसलेली हांगासर येवन जुवांपाल दुसऱ्याच्या ह्या विनंतीन तुवें तांकां आपूण लायन गूण केलाय सोम्या जे ह्या संवसारान धाकटेरांका साध्य म्हणलें जायते अजापां तुवें हांगासर केलाय ह्या दिसांनी जायतीं जाणां म्हाका हांगासर येवन मागलेले तांकां सगळ्यांक फावोस जाला पुरुश एकलो कॅन्सर पिडेस्त आयिल्लो स्कॅनिंग करी जे कॅन्सर आसा म्हणलें हांगासर भायर व्हरून सुद्दां मागोवन गेल्लो आनी मोगाचो ताचें संपूर्ण स्कॅनिंग जालें कितें सुपिडा ना म्हळ्यार धाकटेरान खंडीत जावन आमी देवाक अर्गां दिवंक होगळाप दिवंक स्तुती करूंक फावो आमी कितेंच न्हय मोगाचो ह्या संवसारान हे सगळे आमचे जिवी जावं पुरो आमची पिडा आमचे समस्या आमचे कश्ट आमचो काळो हे सगळे जेजू आमकां सोडून व्हरता तो आमच्या संगत आसा एका उतरान आमी सर्व गूण जावची सकत आमच्या बापाची आमच्या सोम्याची आमच्या पवित्र आत्म्याची ह्या खातीर आमी निरंतरी सोम्याचें आराधन करूंक जाय निरंतरी ताच्या सावळ्यान आमी चलोवंक जाय ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय आनी विशेष करून ताची आशिर्वादां ताचे मागणे ताचें उतर आमी आयकून ह्या प्रमाणे जियोंक जाय एकामेकाच्या माया मोगान आमी तांकां बक्षणें दिवच्या मुखांतर बक्षणें आमी स्वीकार करता ह्या मुखांतर देव आमकां आशिर्वाद दिता कितले चड हांव बक्षिता कितलो चड हांव मोग करता कितले चड हांव हेरां खातीर जियेता तितले चड अजापां आशिर्वादां देव आमकां फावो करता ह्या देखून जेजू आमी तुका अर्घां दिता तुजी स्तुती करता तुका आराधन करता हांगासर जायतो लोक आयला तुका मेळोवंक तुजी स्तुती करून तुका आराधन करूंक स्तुती करता तुझे आराधन करता तुझी होगळाप तुझी महिमा आमी वर्णिता जेजू हे माग तुवें आमकां ह्या घडये तुजे सांगता रावो तुजो मोग करूंक परगट रितीन तुका आराधन करूंक फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्घां दिता सोम्या मोगळा जेजू आमी ना फावो तुजे समकार रावो तरीकी तुज्या परिमीत मोगान तुवें आमकां सांगता एकवट आयलाय आमचे आशिर्वाद घाल म्हणून तुजे लागीं मनांतून मागता अर्घां तुका सोम्याचें दोगलां तुका सोम्याचें आराधन तुका सोम्या जेजू हालेलुया
म्हजो प्राण म्हणा अर्गां तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू होगळा तुका सोम्या जेजू होगळा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या प्रणाम तुका सोम्या जेजू प्रणाम तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या हालेलुया तुका सोम्या जेजू हालेलुया तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 आमी मग चलो जेजू ताची आशा आमी हर एकल्यांनी परजळ जाय न्ही केवल आमचे भायली मुखामळां आमची कूड बघा जेजू आशेता आमचें अंतस्करण आमची काळुजां आमची मनां परजळ जाय एक जोडे आसुल्लें बड्याच्या घराक वा फ्लॅटाक ती शिफ्ट जाली आनी अशें एक दीस सकाळीं ब्रेकफास्ट खाण घेवंक तांच्या डायनिंग रुमान ती आसुल्ली आनी ह्या वेळार कुशीच्या फ्लॅटान थंयसर एकली स्त्री वस्त रुंबळ सुकोत घालून आसुल्ली आनी हें पळोवन ह्या घरची स्त्री म्हणटा तिका वस्तूर उमळूंक कळीत ना गी म्हणून अशें गी वस्तूर उमळचें मेळ्ळेंसो दिसता पुरा खंयचो सर्फो साबू घालता गी अशें घोवा लागीं सांगता अशें जायते दीस पाशार जाले हर एक दीस अशेंच एका म्हयन्या उपरांत परत एक पोटी ब्रेकफास्टाक ती सांगाता मेळ्ळी ब्रेकफास्ट करता आसतना ह्या स्त्रीयेन भायर पळयलें आनी त्या दीस ती स्त्री परत आयिल्ली वस्तुरांक घेवन नितळ आसुल्ली आनी ही म्हणटा आज पळय वस्तूर बरें करून उमळ्ळां तिणें आज ती परजळतात मोस्टली कोणें तिका सांगलें कोण ना सर्प बदलिलो कोण ना वा सारकें उमळूंक शिकयलें कोण ना दादल्या लागीं अशें उलोवन आसुल्ली आनी त्या दाळा दादलो म्हणालो आज हांव सकाळीं वेगी उठोवन त्या जणेलाचें जो आरसो हांवें पुसलो मग न्हू ह्या स्त्रियेक त्या घराच्या भायर आसुल्ल्या अनेका स्त्रियेची वस्तुरां मेळ्ळी दिसतली देखून ती म्हणाली तिका उमळूंक कळीत ना कोणे म्हणी शिकयचे तिका पूण नीज गजाल कितें मोगाच्या न्हू तांच्याच घराच्या जणेलाचो जे खंयच्या जणेलाच्या आश्रयान ती पळोवन आसली ताका धूळ मांडल्ली त्या आरश्याचेर मेळ्ळें आसुल्लें देखून जे कितें भितर जावन ती भायर देखता हर एक मेळ्ळें दिसतालें जे कितें घोवान जे केन्ना तो आरसो नितळ केलो त्या दीस भायर थावन ती वस्तुरां परजळची दिसली मग न्हू आमी जायते पावटी भायल्या देखी खातीर वा हेरांक भायर थावन पळोवन आमी मस्त पोटी खोडी काडच्यो जजमेंट पास करचे ती अशी तशी ताच्या पयले मोगाचो न्हू आमी आमचें अंतस्करण आमचें काळीज नितळ करी जाय आमच्या काळजाचें रुपांतर जाय जाय जेजून म्हणा तुज्या दोळ्यांत आडे आसून हेरांच्या दोळ्यांत कितें आसा तूं पळोवंक तूं शकनाय पयलें काड तुजें आडें तुज्या दोळ्यांतलें तुका सारकें दिसतलें जर म्हज्या काळजांत खोटेपण आसा राग मोसोर आसा म्हज्या मतींत नेगेटीव थिंकींग आसा हेरीं तशेंच दिसतात हेर तशें नात ह्या खातीर पयलें हांवें रुपांतर जायचें म्हणटा सोमी हेचे सुवार्थेंत आमी आयकतले हांव कोप ते भायल्यान धुतात
भितरल्यान ती च्या कॉफी दूध घाल्ले मेळे मांडलां तें तांकां दिसना. भायल्यान सोबीत शृंगार पूण भितरल्यान. ह्या खातीर जेजून खंडन केल्लें आसा तुमी ते फोंडू बांदलेले भायल्यान ग्रॅनायट पेंट डेकोरेशन भितरल्यान कुसाडाय. जे कितें कुसाडाय आमी काळजान दवरता आमी जेजूक लागीं आसा म्हणून सांगूंक जायना. आमी सांगीत पूण न्ही जावन जेजू म्हज्या काळजान आसा गी तो रावूंक शकता गी म्हणलें आमी आमकांच विचारूंक जाय. काळजान जायतें खोटेपण मोतीन जायतें खुसडेपण दवरून सोम्याचें आराधन करता जाल्यार मोगाचो न्हू आमी खंय आसाव. आमी शास्त्री फरिजेव एकच न्हय गी. जे कितें शास्त्रांक फरिजेवान जेजू सांगलेलें आज म्हाका आनी तुका तो सांगता. मोगाचो न्हू आमी पळयता आबेल आनी कायन आशिल्ले. आदाव आनी येव आशिल्ली. देवान तांकां रचलेले आदाव आनी येवेक आनी ती भुमी वैकुंठांत आशिल्ली संतोशान आशिल्ली. जे केन्ना अडवरलेलें फळ तांणी केलें पातक रिगलें एकामेका दुरसोंक लागलीं आनी निमाणें भुमी वैकुंठाक देव येता आसतना ही पदराड आदाविना येविना. उत्पत्ती पुस्तकान 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता ती देवा मुखली लिपली म्हणटा पवित्र पुस्तक. कित्याक तांच्या काळजांत पातक आशिल्लें. दे हॅड द गिल्ट फिलींग. देखून तांकां सोम्या मुखार देवा मुखार रावोंक साध्य जावंक ना. आनी तेंच आमी कायना विशांत आबेला विशांत आयकता बाबावते. आनी कायन मोसरान भरता आबेलाची काणीक देवान स्विकार केल्ल्याक आनी कायन आबेलाक जिवेशी मारता. एक व्हड पातक आदारता. आनी पवित्र पुस्तक उत्पत्ती पुस्तकान परत म्हणटा मोगाचो न्हू कायन सुरसुरता आनी देवा मुखलो तो पयस वेता. देवा मुखार रावोंक ताका मुखामोळां पळोवंक तो सकाना. मोगाचो न्हू जे केन्ना जक्केव सोम्याक सोमी जक्केवाक पळयता सकयल देंवता आनी बदलता सोमी ताच्या घरा येता. प्रदुवारान सांपडलेली स्त्री सोमी तिका थंयसर दया दाखयता. आज सोमी आशेता आमी परसळ जय. आमी परसळ जय. आमी बदली जय. आमचे काळीज बदलूंक जाय. आज आमी कितें जावन आसाव आनी कितें जाय जय म्हणून जेजू आमकां शिकयता. आज आमच्या काळजाचो आरसो नितळ करया. मोगाचो न्हू कसो नितळ करचो. मागण्या मुखांतर येवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर देवाचें उतर वाचच्या मुखांतर बक्षूच्या मुखांतर राजी जावच्या मुखांतर हे सकड आमचें कितें आसा मेळेपण आमी नितळ करूंक शकता. न्ही केवल मागणें केल्ल्यान बगार मागण्याचो इफेक्ट जावन घरा वचोन तें जिवीत जियेल्ल्या मुखांतर न्ही केवल येवकरिस्त हांगासर भेटयल्या मुखान बगार येवकरिस्त म्हज्या कुटुंबान से समरा जियेल्ल्या मुखांतर मोगाचो न्हू हांव म्हाकाच नितळ करता परजळाशें करता. तर मोगाचो न्हू आतां आमी सोम्या लागीं मागया आमकांच सोमी नितळ करून दी. हें गीत गायता आसतना आमी मौनपणी जें कितें हांवें आज नितळ करूंक आसा आज हांवें परजळय जाल्यार कितें करी जय हें सोम्या लागीं आमी विचारुया. बदल म्हजें जीवन सोम्या थंय सदांच तें नवें. बदल म्हजें जीवन सोम्या जावंक हांवें तुज्या सारकें. बदल म्हजें जीवन सोम्या थंय सदांच तें नवें. बदल म्हजें जीवन सोम्या
तुझ्यासारखे मोगाचनो जेजूलागे मी मागया म्हज्या काळुसान जर राग आसा हेरांचेर जो कोणा लागीं हांव उलयना उलोवणें बंद जाला फारीकपणाची चिंतना म्हज्या काळुजांत येता तो म्हज्या लागीं ती म्हज्या लागीं उलोवंक आश येता पूण हांव म्हजें हट सोडिना आज जेजूच्या समकार हांव आसा आज जेजू आश येता की म्हजें काळीज नितळ जावच्या म्हजें काळीज बदलूंच्याक म्हजें जिवीत नवसरणी पळोवच्याक ह्या खातीर मोगाचनो ह्या घडी आमी मागया जेजू लागीं मगळ जेजू म्हज्या काळुजांतलो राग तूं हुमठून उडय तुज्या मोलीक रक्तान म्हजें काळीज तूं नितळ कर म्हज्या काळुजांत केवल मोग बोगसाणें घाल म्हणून जेजू लागीं आमी मागया बदल म्हजें जीवन सोम्या कर सदांच तें नवें बदल म्हजें जीवन सोम्या जावंक हांवें तुज्या सारकें बदल म्हजें जीवन सोम्या कर सदांच तें नवें बदल म्हजें जीवन सोम्या जावंक हांवें तुज्या मोगाचनो ह्या घडी तसो जेजू परत हांगासर आमचे सोबे आसा ह्या घडी आमी मागया जेजू लागीं आमचें नडतें आमचें उलोवणें आमच्यो करण्यो आमचो हाव भाव आमचें चिंतप जेजू आमचें बदलून दी मोगाचनो जायत्या पावटी म्हज्या उतरांनी हांवें हेरांक दुखयलां म्हजें नडतें हेरांक भुरग्यांक स्कांदलाचें जालां जायत्यो वायट सवयींक हांव भुरलां आमाल पिवणें मुखांतर घरांत ना समाधान हांवें केलां म्हज्या स्वार्थाक लागून घरांत ना समाधान हांवें हाडलां हेरांक हांवें दुखयलां मोगाचनो म्हजें नडतें म्हजें उलोवणें जायते फावटी म्हज्याच नासा कारण जालां मोगाचनो लोंकोड आपणा इतल्याक हेरांनी कितेंच करूंक जायना भोव घडतें पूण जे केतना ताका राष्ट्र म्हणटा आपणा इतल्या कुरकोन वेता ह्या खातीर मोगाचनो म्हजें उलोवणें म्हजें चिंतप म्हज्या काळजांतल्यो बऱ्यो करण्यो मात्र आसूंक आमी सोडूंक जाय जायते फावटी म्हजेंच उलोवणें म्हाका मारेकार जाता म्हजें नडतें म्हजे करण्यो म्हाका मारेकार जातात म्हज्या नासा कारण जातात ह्या खातीर ह्या घडये जेजू लागीं आमी मागया आमच्या काळजाचेर हात दवरून आमी मागया मगळा जेजू आपूण म्हजी जीब म्हजें तोंड म्हजें काळीज म्हजी तकली म्हजें चिंतप आलोचनो ते सर्व बऱ्यो जावं दी मोगाच्यो जावं दी हर एकल्याक एकवटान सांबाळच्यो समाधानाची हातेरांतून ते कर म्हणून जेजू लागीं आमी मागया मोगाचनो आमची उतरां जावं दी हेरांक मोग करचें आसलें हेरांक बगसूचें आसलीं हेरांक प्रेरण दिवचें आसलीं सोम्या संगी हाडचें आसलीं जावं दी म्हजी उतरां म्हजे करण्यो मोगळा जेजू म्हजें तोंड म्हजें काळीज म्हजें ओंड म्हजी उतरां म्हजे करण्यो म्हजें नडतें सकट तूं बदल सोम्या तुज्या अमोलीक रक्तान हांवें बरें उलोवंक म्हाका तूं फावो कर मोगळा जेजू बदल म्हजें जीवन सोम्या कर सदांच तें नवें बदल म्हजें जीवन सोम्या जावंक हांवें तुज्या सारकें बदल म्हजें जीवन सोम्या कर सदांच तें नवें
बदल मुझे जीवन सोम्या जाऊंगा मैं तुझ्यासारखे मगाचो म्हजें काळीज म्हजी मोत भियान भरल्या ऋणात्मक चिंतपांनी विशेष करून दुखीन कश्टान पिडेन समस्यांनी हांव रेवडला हांव कंगाल जालां काळोखांत आसा अनाथ आसा मोग करची कोणून ना म्हणलें भगप म्हाका येता मगळा जेजू हें सकड वायटाची कठीण चिंतना तूं पयस कर म्हाका तुज्या मोगान आनी बरवशान भर हे सगळें क्षणीक जेकेदां तूं आमच्या काळजान भितर सरताय तुजी कृपा म्हाका पुरो सोम्या हांव बदलतलो नितळ जातलो भलायके बरी जातलो संतोशाचो समाधानाचो हांव जातलो म्हजें जिवीत बदल आनी अमुखांतर मोगाचो न्हू आतां आमी सोम्याचो आदार मागया आमची मागणी आमी दिंबेर पडून सोम्या मुखार समर्पण दिवया आमच्या सुखातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया जे कितें तेसांव आसात मागणी आसा तें सगळें आमी भेटोवन दिवया पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां आमी भरया जे कितें भें आसा भिरांत आसा खोटी चिंतना येतात पिडा आसा दुखी आसात समस्ये आर्थीक कुटुंबान नासमाधान हर एक ह्या घडये जेजूच्या पांयां आमी समर्पण दिवया खंडीत जावन आमचो जेजू दोनी हात उसवून आमकां तो स्विकार करता आमचे सर्व कश्ट दूख तो ववयता आनी आमच्या कश्टांत पिडेसिडा वेळार आमकां आदार दिता आमचे सांगाता तो आसा ह्या खातीर संपूर्ण रितीन आतां आमी आमकां समर्पण दिवया आनी तेजे आशिर्वाद घेवच्या आयते जावया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता आसतना आमकांच आमच्या कुटुंबाच्यांक जो कोणें मागोवंक विसारला हर एकल्याचें नांव काण आमी मागया अग्निया नाळावागी अभिषेक माड बन्नी पावना मरे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋವಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯಲ್ಲ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ವರವ ನೀಡಿ
वचन आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया दोळ्यांनी दामया आनी सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्यांक ह्या उंड्या रुपार हांगासर हजर आसता ह्या घडी आमचे सर्व दुखी आमची कश्ट आमचे समस्या आमची पिडा आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यासाने उगडास काढया आमचो सोमी मोग करचो सोमी आमचो सोमी बक्षुचो सोमी आमचो सोमी आमच्या संगत आसचो सोमी संसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या संगत आसता हांव तुमकां आतां बरी सोन वचोचो ना म्हाकार पवित्र आत्म्याक हांव तुमकां दितलो तो पराकली तुमच्या संगत आसतलो तुमच्या कश्ट वेळार तुमकां धैर्य दितलो तुमकां तो शिकयतलो तुमकां तो धैर्यान भरतलो संपावल आमकां म्हणटा देवान आमकां बियाचो आत्मो दिला म्हाका धैर्याचो आत्मो दिला हे पवित्र आत्मे ह्या घडी हांगासर जमलेल्या हर एकले आमचेर तूं देवून ये तूं जावन आसा स्वताचो आत्मो नितीचो आत्मो मोगाचो आत्मो भलायकेचो आत्मो आनी धैर्याचो आत्मो आमकां सुमेस्ता ह्या घडी आमचे तूं देवून ये आमच्या देशाची भेमिरां तूं पयस कर वायट गोडी चिंतना तूं पयस कर आमचे काळीज तूं बदल आमचे जिवीत तूं नवीकरण कर रूपांतर कर आमचे ते कुडीत आसचे सर्व पिडा शिडा दुखीतून पयस कर मग जेजू हेगडे हांगासर जमलेले हर एकल्याक तूं आपूड तांचे कश्ट पिडा समस्या हे सगळे तूं आयक तुज्या अमोलीक रक्तान तांकां तूं नितळ कर म्हण देवाची परत मागता पवित्र आत्म्याची थेणी आनी फळांनी तांकां नेटय आनी सदां सर्वता तूं तांच्या संगतार राव उजवाडान आशिर्वादान तांकां तूं भर आनी सर्व रितीच्या कश्ट आकांतान तूं तांकां पयस कर सर्व वायटांचे खोटेपणांचे वायट सक्तीचे मरणांती पिडेंचे तूं तांकां निवास ह्यांचे रक्षण तांकां दी पवित्र आत्म्या सत्यान भर कम होली स्पिरिट कम upon us heal and touch and heal us come holy spirit come anoint us be with us ये पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवून ये आमच्या संगता तूं राव आमकां धैर्य दी भरवसो दी आमच्या मतींतलो काळजांतलो काळोख तूं पयस कर आमकां उजवाडाची भुरगीं कर तुज्या मोगांच्यो एकामेका राजी जावंक आनी एकामेका माया मोगान जियेशें कर आमचें जिवीत तूं नवें कर बदल सोम्या आमी फरजळाशे तुज्या मुखार म्हणसो फरजळ आमचो घाल हेरांक तुजे थंय हाडची हातीरां कर मोग शांत समाधान म्हजे थंय कुटुंबा थंय आमकां रस दिसपडतो ग्रास आमकां दी कम होली स्पिरिट कम ये पवित्र आत्मा आमचे सोबे तूं राव आमकां तूं आशिर्वादान भर आमची पिडा शिडा गुण कर ये पवित्र आत्मा कम होली स्पिरिट कम anoint us heal us touch us ये जेजू आमच्या संगत राव आमकां आशिर्वादीत कर आमचे कुटुंब पवित्र कर आमकां समाधान दी आमकां भलायकी दी आमकां एक सुरत सोडून घाली नाका थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट थँक यू जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमकां सुमयती करया Rupa Bodla, no
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सुन्नात आनी भावार्थ दोन विभिन्न विशय आमकां खंयचो गरजेचो गे म्हणून आज आमी सुवार्थ्यांत आनी प्रसंगांत पळयतले. आनी सुवार्थ्यांत आमी पळयता जेजू खंडन करता कपटपण फारिसेवांचें. आमी नितळ मनाचे जाय शुद्ध मनाचे जाय कपाटी जावंक नजो म्हणून आमकां आयची सुवार्ता सांगता आनी जागवणी दिता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेतिल्ले आमी नितळ काळजाचे जावंक प्रयत्न करया. कपटपण आसल्यार येदोळ आसलें जाल्यार ते सोड सोडया आनी भावार्थान जियोंक प्रयत्न करया. आदारलेल्या सर चुकीन स्वानी पातकांचो उडास काडया. भावार्था विरोध आनी कपटपणाद्वारे आदारलेल्या चुकी आमी आतां वळखून घेवन देवा लागचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सर पदवेकारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदां सांगपार बरी एक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो जगतेर तुमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी. तुज्या शेळयांक उतरान सरोवंक आनी देखीन चलोवंक भगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयिल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या ससना. सांत पावलोन गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, आमकां स्वातंत्र्य दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सांपण अशें सत्राय करा. पळया, हांव पावल कितें सांगता तें आयका. तुमी सुनात घेतात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रेजन असो जावचो ना. परत्यान हांव दृढ सांगता, सुनात घेतलेल्या हर एक मनशाक सगळे नियमशास्त्र पाळूंक कायदो आसा. नियमशास्त्रा वरवीं नितीवन जावंक फुडें सरतली तुमी क्रिस्तांतावन विंगड जाल्यात. ताचे कुरपे देणे होगडावंक पावल्यात. कित्याक आमच्या भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या मारिफात आमी बरवस्तांव ते नितीवंतपण आमकां मेळटलें म्हूण आमी आतुरायेन राखून आसाव. देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक सुनात आसोनी उपकाराना. ताचे तें उपकारता मोगा मारिफात वावुरता तो भावार्थ. देवाचें उतर हें.
सर्वेस्पोरा तुझ्या उतरा प्रमाणे तुझी सडवण म्हाका मेळो मुजे जिबे वयले सताचे उतार काडी नाका कित्याक तुझे उपादेश हांव पातयेता तुझे नियम शास हांव सदांच पाळटलो सदां आनी सर्वदा तुझे कायदे म्हाका समजाता देखून स्वतंत्रच्या थळार हांव चलतलो तुझी विधी नियमा म्हळ्यार म्हजो संतो तांचो हांव मोग करीत आयला भक्तीन तुज्यो आज्ञा वंदिता तांचो मोग करता तुझी विधी नियमा सदांच नियाळता सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजूचे उलोवन जातस एक फरिसेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो तो भितर सरन जेवणाक बसलो पूण जेवणा आदीं आपले हात पाय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसल्लो पळोवन तो फरिसेव विस्मीत जालो देखून स्वामी ताका सांगूंक लागलो पळया तुमी फरिसेव तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां भूत नातलेल्यानो भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कुसी केल्या न्हय देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा तवळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें देवाचें जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आयच्या पयल्या वचपाचेर एक दिश्ट केली जाल्यार आमकां थंय दोन संगती दिसतात
एक सुनत कोणेय एकल्यान जुदेव जाय जाल्यार सुनत करी जाय आनी सुनत नासलेलो मनीस जुदेव जायना. सुनत केल्ल्या उपरांत ताणें नियमां पाळी जाय. नियम शास्त्र ताणें ताच्या जिवितांत अनुभव करी जाय आनी त्या प्रमाणे ताणें जिये जाय. तशें जियेत जाल्यार तो खरो जुदेव. सुनाती जाल्यार नियमशास्त्री पाळटा आनी तशें तो जियेना जाल्यार तो कपाटी. सुनात जाल्या फर्स्ट पार्ट इज ओके, सेकंड पार्ट नियमशास्त्र तो सारकें पाळिना पूण भायर आसलेल्या मनशांक तो पाळच्या बरी दाखयता. नटन करता. भावार्थ तसो गुंड ना. भावार्थान तो शेळेला पूण हेरांक मात्र शेळेला म्हण तो दाखयना. घट्ट भावार्थ आसलेल्या मनशा बरी तो जियेता आनी हेरांक तो दाखयता. त्या देखून आयचें पयलें वचप सांत पावल गलातकारांक बरोवन सांगता, क्रिस्तांव जाल्ल्या तुमकां सुनातेची गरज ना. तुमी सुनात करून जुदेव जावची गरज ना आनी सुनात करून नियमशास्त्रां पाळची गरज ना. ताच्या बदलाक भावार्थ आपणाया, भावार्थान जियेया. भावार्थ सुनातीचे की चड व्हरतो. हें आज आमच्या पयल्या वचपांत गलातकारांक बरोवन सांत पावल सांगता. आनी आयच्या सुवार्थेंत जे वयर दिश्ट गेली जाल्यार थंय जेजू फारिजेवांचें कपटपण खंडन करता. एका घरांत तो गेलो. आपयलें, घरा गेलो, जेवणाक बसलो. हात धुवनात. हात धुवनातल्या कुडले अरे ताका शॉक जालो. अरे कोलो मनीस वो, एक जुदेव हात धुयनासतना जेवणाक बसला पंक्तीर. आनी हो ऐन वेळ जेजून उपयोग करून थंयसर शिकोण दिली. कांय तो हात धुयनासतना बसलो, हाका शिकोण दिवच्या खातीर जावं की पुरो, नाजाल्यार ओकेजन मेळना, फावो तें ओकेजन मेळना. त्या देखून भोवशा हात धुयनासतना बसलो पळया म्हूण. तांचें रिएक्शन पळयल्ल्या वेळार एक नवें लिसांव ताणें तांकां दिलें. आतां कपाटी, इंग्लिशांत हिपोक्रेट म्हणटात. हिपोक्रेट प्रिटेंड्स टू हॅव हायर अँड बेटर स्टँडर्ड दॅन वॉट ही एक्चुअली हॅज. नटने करचें, हेरांक दाखोवचें आपूण व्हडलो म्हणून. वो व्हडलो कांय न्हय. भारी दैरादेक म्हणून दाखोवचें पूण भितर पुकेला. कोल्यान वागाचो वेस घालो खंय आनी वाग म्हणून तूं चिंतलो खंय. आनी एक वाग येवन चापतना हाका कांय ना, आउट. कोल्यान वागाचो वेस घाल्लो पूण बोव मारतना कालें करतलो तो. वागा बरी बोव मारूं जाता ताका. गुर्र करता करता जालें. गुर्र करूं जायना ताका. नटाने म्हणचें, नटाने. ड्रामांत पळयल्यार राय हय मिशे दवर न्हू, हें कर, बरें वस्तुरांनी पुरा घाल. ड्रामांत भारी हुशार तो. ताळो बरो आसा देखून आपूण ड्रामांत रायाचो पार्ट दिला. ओ वचून घरा वचून राया बरें करी जाल्यार जायते. एक्चुअली ताका करिना, भिकारी तो. पूण पळोवंक धडांग आसा, मिशो बरे आसात, उलयल्लें भारी स्पश्ट आसा म्हणल्या खातीर त्या भिकाऱ्याक हाड एका इवनिंग ICIMची सांज नाटकांत फस्ट पार्ट दिलो. लोकांनी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हळें, अभिनंदन पाठयलें ताका. भारी खुशी. दुसरे राया बरें करी जाल्यार तूं ताका दवरता ते नावडायतात थंय नाव. त्या एका संजेक मात्र केल्लें तें देखून राय आळमुस्ताय की तुका घाली म्हणून तूं राय म्हण चिंतिनाका. तुजें स्टँडर्ड कितलें म्हणून तुका गोत्त आसा त्याच प्रमाणे चल. पूण फारिजेव तशें न्हय. तांच्या स्टँडर्डाचे की वयर दाखोवचें चड.
एकलो कांय ना पयशे खंयचे नातलो भिकारी चाललो जेतलो ताणें उलोवचे मात्र लाखाचे आनी करोडांचे मात्र कितले लाखाका कितले करोडांनी तितल्यान उलोवचें घरा वचून पळयल्यार ताका रावंक एक सारकें घर ना मडकर घरांत बारी कश्टांचें जिवन पूण उलोवचें मात लाखांचें आनी करोडांचें दोबीगार आसलो दोबीगार ताचे विशयन गोत्ता न्ही तुमकां ओ जावं साहेब दोबीगार चे 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 दिसाक एक नमण्याचें घालून येता न्ही वस्तूर इस्त्री करून नमण्याचें वस्तूर हाका पळयचें वाल्ले बेगीन ग्रस्त वच आसतलो म्हणून मेलो दोबीगार ताका मरना घालूंक वस्तूरच नातलें ओ पळय दोबीक आयिल्लें वस्तूर बरें कर न्हय बाय तुजें येवच्या हप्त्यान दिता येवच्या हप्त्यान बरें कर इस्त्री करून दिता म्हणून एक हप्तो हो घाल म्हणटालो दुसऱ्या हप्त्यान आनी कोणाचें येता अशें कोणाचें घालून दिसाक हरी एक पटी दोबीकार बारीक ग्रेस्त मनीस नवें नवें वस्तूर घालता म्हळ्यार ताका इस्त्री करूंक आयिल्लें वस्तूर तें उमळचें आनी ताणें घालचें एक पटी आनी एक पटी मागीर फाटीं दिवचें एक पटी तो यूज करतालो सकाळी तशें ताणें एका टायपाचें नटन कपाटपण तें कपाटपण आतां फरिसेवांचें कपाटपण पळया हें पुरा उरल्यांचें कपाटपण पुरा पळयलें आमी आमचें कपाटपण आमकां चुकता सांगा ना हांव तें आमी अशें सकयल पळयचें आतां काळजांतलो म्हळ्यार काळीज हांगा काळें जालां म्हळ्यार हांगा मार जाला हांगा गाय जाला कपाटपणा निमतें दुसरे प्रॉब्लेम सुरू जाल्यात पूण हांवें कोणाकी सांगूं ना म्हजें नटन म्हाका मात्र गोत्तू तें आनी एकल्याक कळना जिणयेंत हेरांक कळनासतना दवरलेल्यो मस्त संगती आहात ते पुरा भितर आहात कितें पुरा हांवें केलां कितें पुरा करूं ना कितें करीचें जाल्यार करूं ना कोणा गोत्तू ना त्या देखून जेजू सांगता काळीज धुया म्हणटा नितळ करा खोपां नितळ करन बायल्यान बारी बरी दिसता उजळटा बारी बरें आसा हें कोप खंय जावन हाडलें तुवें भांगराची ओप दिल्या आनी तूं पियेल्यार सर्गाक शिदा भितर पळयतना कळलें शेक थोड्यांचे फ्लास्क पळयचे भायर कितले सोबीत स्टीलाचे फ्लास्क ईगल पिक्चर आसून बारी सोबीत ग्लास नमण्याचे ग्लास हे आयल्यात फ्लास्क नमण्याचे फ्लास्क भितर अशें खाण परमळ पळयतना आयलें जळजळ लावचें आनी आड घालचें ताका एक ब्रश घालून तें प्रकार कांय ना खबर ना भितरलें कोण पळयता बैले मात पळोवचें न्ही देखून तोंडाक बरो लिपस्टीक पावडर ताचे उपरांत पॉन्ड्स क्रीम पुरा हांगासर बरें करून तेल फाटल्यान कोण तेल घालता फाटल्यान कोण पळयता हांव पळयता उरली पळयता न्हू मत किना हांव पळयना देखून तें इतल्याक कोणी आपूण ना पळयलां मस्त जाणा हांगा आपूण इतल्या आपूण ना हेणें पुरो करेक्ट हें म्हळ्यार दिसता न्ही हांगा तशें नटन नमण्याचें आसा बा फारीस येवन कशें बरें नटन करतले गे म्हणून सुवार्थ्यान दिलां कोंत न्ही मोंडी तांचे कडेन मोणी आशिल्ली आतां पळय जपासरा खै ಹೇಳು ಜಪಾಸರ आयकलां न्ही तुमी ಅರಿವೆಯ ಮುಸುಕನ್ನು ಮೋರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಪರಸತಿ ಪರದನಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೆ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೂರ್ತಿ ಎನಿಸುವುದು ಖರದೊಳು ಜಪಮಣಿ ಬಾಯೊಳು ಮಂತ್ರವು ताका म्हणचें नटन पेंटे सलांत उबा रावचें आनी मागणें करचें तुमी खंय पळयतात तोंडाक पळयनात मुणयो कशे वेतात की येंच पळयनात मुणयो देंवन जावो खंडाबटे मागता सायब म्हणटात मस्किरे न्ही त्या टायमार फाती येताले सक्कडी तांचे लोकांक तांकां सलाम करी जाय बारी खुशी कशे आसात बारी सोबीत दिसतात पळोवंक गळोभर भांगर घालून आयल्यात तुमी रेकग्नायज करीचे साडी म्हणी बारी बरी दिसता कोट म्हणी
बारी शाईन जाता. देखून फरिसेव तशेंच करताले आनी एकल्यान एप्रिशिएट करच्या खातीरच जी येताले. दांत एक वांटो दिताले खंयच्याचो वस्तूंचो, कित्याक नियम सांगता तांकां दांत एक वांटो, कित्याक तांकां सुन्नत केल्या आनी ते नियमा प्रमाणे जी येतात आनी नियम सांगता दांत एक वांटो दिजे, करेक्ट दिताले. पूण न्यायनीत आनी देवाच्या मोगाची परवाच नातल्ली. तातूंत दांत एक वांटो कांय ना. जस्टीस झिरो. लुटचें पुरो लुट्टाले आनी नेकलेचे भितर घालताले. पुरो वायट सवय आशिल्ल्यो, पूण दांत एक वांटो दिताले. मस्तोणाक कुशी दांत एक वांटो मेळ्ळो न्ही पुरो आसूं दी म्हणटात. मागीर उरलें पुरो मागीर पळय म्हणून दांत एक वांटो मेळ्ळो. कोपां बैल्यान आहा तें सांगलें हांवें दोळच. हांवें कोपां म्हणच्या बदला फ्लास्क म्हणलो. फ्लास्कान की चड मिनींगफूल जाता, कित्याक म्हळ्यार फ्लास्क धुवचो बारी उणें, सारको धुयनात फ्लास्क. मेल्ल्यांच्या पोंड्या बरी भायर सोबयतात, भितर कुसडाय. ग्रॅनायट ग्रॅनायट कितलो सुबीत. ताचे वयर फोटो अक्षरां कांतयल्यांत. बाप्पू आसा, हाब आसा, माय आसा, व्हडली माय आसा, पुराय एकच पडनातात. बारीक बरें उडासाक जाता गरज. आनी फंड बांदल्यार आमकां पाद्रेपांक ही गरजेक बरें. इनकम चड. पूण भितर काय जालें आतां तूं आडां थोड्यांची सुकल्यांत, थोड्यांची सुकनातलीं आडां. कुसडाय. भायर सोबाय, भितर कुसडाय. हें सोमया जेजून तांचे कपटपण सांगच्या खातीर दाखोवच्या खातीर सांगलेलें उतरां ही. तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारले. कोणे प्रवाद्यांक जिवेशी मारले? कोणे? पुरा प्रवाद्यांक जिवेशी मारलेले जेरुजलेमांत आनी जुदेवांनी मारले. तुमच्या मालगड्यांनी जिवेशी मारले. आतां तुमी फंड बांदतात. बारी व्हडलो प्रवादी आसलो आमचो मैजे, ताचो फंड बांदया. आनी एकलो येलिया, ताचोय फंड बांदया. हाचो फंड बांदया, ताचो फंड बांदया. अरे रे पिशानो, तांकां जिवशी मारले तुमच्या बापायन आनी आवयन, ह्या आबान आनी व्हडली मायन, आनी तूं फंड बांदताय गे? तुवें तांणी केल्लें सारकें म्हण दाखोवंक फंड बांदताय गे? हें जेजून तांकां विचारलें. हात आनी पांय तुवें धुयजे म्हण गरज ना. कितें भितर येता तें पास जावन वेता. पूण तुवें धुयजे, तुजें काळीज साफ कर, तें गरजेचें म्हणून जेजू आज सांगता. जाणवयाच्या घराची चावी तुमी काडून दवरल्या. तुमी जावन भितर वचनात आनी हेरांक भितर वचूंक तुमी दिनात. मोनोपली. जाणवयाची घराची चावीत काडून दवरल्या. लॉक केला. भितर वचचें कशें? भितर वचोंक जायना. कोणाक मन आसल्यारच वचोंक जायना. ओजी, जडायाची ओजी तुमी बांदतात. ती उकलूंक एक बोट लेगून लगयनात तुमी. उकलून वरचें सोडया, बोट लेगून लगयनात. परतून कपटपण. ती कोणे कोणे वय जाय, ताणें कश्ट जाय, ताणें मर जाय, पूण हांवें सुखान आसा जाय, हें तुमचें चिंता. अशें विविध विशय जेजून सांगता घालन फारिसेवांचें कपटपण खंडन केलें. आनी आयच्या वंजलांत एक विशय मात तातूंत दिला. हे सगळे विशय तातूंत आटापल्यात. त्या देखून फरिसेवांचें कपटपण तो खंडन करता आसतना आयचें पयलें वाचप बी आमी सांगता हाडलें जाल्यार सुनात करची गरज ना. क्रिस्तवांक सुनात करची गरज ना, पूण भावार्थ सांबाळली जाय.
केदळां तुजो भावार्थ सांबाळताय तेदळां तुजें कपटपण उणें जाता. कपटपण उणें जाता कित्याक तूं भावार्थान जियेत आसतना तूं बरें करण्यो आदारताय. सांजाकोब म्हणटा भावार्थ एकच पावना, बरें करण्योय सांगाता वसा जाय. कोणी एकलो म्हणटा जाल्यार म्हाका भावार्थ आसा अशें म्हणून सांगून बरें करण्यो आदारिना जायत जाल्यार तो फटकिरो कपाटी. कोण सांगता बरें म्हाका भावार्थ गुंड भावार्थ आसा ताणें बरें करण्यो करी जायच. बरें करणें इज द एक्सप्रेशन ऑफ फेथ. भावार्थाचें एक्सप्रेशन म्हणटात ते. भावार्थ आसा म्हण कळचो कसो बरें करण्यो केल्यार मात्र. नाजाल्यार इगर्जेन सकाळीं न्हावन सांजेर बसून थंयच न्हिदोन सांजेर फाटीं गेल्यार काल भावार्था म्हणटात गी. नटाने आयलो एकलो मिसाक येता आसतना ताजो आनी एकलो दुस्मान मेळ्ळो. कालिंग लढाय जाली. वगेत राव तुका आतां पळय इगर्जी येता पयलें मागीर तुका शिकयता बोध म्हणलो. इगर्जी येवच्या पयलें एक फावटी इगर्जी घेता पळय म्हणलो आनी मागीर फाटी येताना शिकयता बोध तुका म्हणलो. पुरो न्ही ताणें इगर्जी येवचें काल्यां बोध शिकोवंक गी. तसलें आलोचने घेवन इगर्जे घेवन प्रयोजन ना. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आयची सुवार्थ आमकां जागवण दिता. जागवण कितें कपटपण उणें करी जाय, भावार्थ चडय जाय. सुन्नतेची कोणाक गरज ना. कोणाक गरज ना. जुदेव जावन आमी परतून क्रिस्तांव जावची गरज ना म्हणून गलातकारांक बरोवन सांत पावल सांगता तें तुमकां आनी म्हाका सगळ्यांक लागू जाता. त्या देखून असलें जिवीत बुवापुरबायेचें जिवीत जियोंक जाय आसली कृपा आतां ह्या मिसाच्या बलिदानांतून आमी जोडून घेवया. आमचे मोगसीता बाबा मन आमचे अर्पिता तुका. धन आमचे भेटयता तुका. बाबा वाय गुंडो तुका भेटोवचो. सास आमच्या कश्टा वावराचो. घे तूं मोग आमच्या काळजाचो. बाबा निमाण्या रक्ताचो देवो जालो ग तुज्या मोगाचो. तो साक्रिफिसास भेटोवचो. बाबा तुज्या बाबा भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियोवन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता, ताचे शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या दी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवट सो गुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पुवी समेसो गुडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवोन बापा, पिट्र पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची एकाकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेले समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे मये संगती, भगवन जुजे तिचो पती, भगवन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्तान आपल्या अपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या जिण्यान पवित्र जा तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांचो आमचो दिसतो त्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेले आमक चित्ता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्र एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक वरती पदवयनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं तुमचे श्वास एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचें कापाटपण सोडूंक आमकां आमंत्रण दिवचो आमचो भवार्थ घट करी जाय म्हणून करूंक उलो दिवचो हीच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितरूंतल्यान म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Amen.
मागतोया. भोव मोगाळा बापा, सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. या खालत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळें. तेंच सरकार कुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूकार. सर्गींच्या बापा, बेगीन जुवोन पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्घा दिता. ताणें पवित्र युकारिस्ताचो मोग केल्ल्या परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ल्या परी आमी जिवंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मुरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा, तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तांदिल्लें मोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकाक बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची, सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी आमच्या जिवितांत आमच्या पात्रोन संत मुखांतर जेजून देवान केल्ल्या सर्व बरेपणाक उपकाराक अर्घां पाठोवया. बरी भलायकी दिल्या, संतोष समाधान दिला, दिसपरतो ग्रास दिला, जायत्या अवघडांतलें ताणें आमकां निवारला, संपूर्ण रितीन आमकां बक्षिला. हे सर्व खातीर जेजूक बापाक अर्घां पाठोवया. एकल्याची सर्व मागणी आयकल्ल्याक तो अर्घां दिता. एका कुटुंबाक सुरवायटांतलें समान वेल्ल्याक अर्घां दितात. हर एक अनवरांतलें राखून वेल्ल्याक अर्घां दितात. एका स्त्रियेक बरी भलायकी दिल्ल्या पासत फोव केल्ल्या सर्व उपकारांक एक कुटुंब अर्घां दिता. एका चलयेक बरी कॉलेज फोव केल्ल्याक अर्घां दिता. एका चलयेक बरे मार्क्स मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दितात. घरांतल्या सर्वांक बरी भलायकी दिल्ल्याक एकल्या कामा कडेन राखून वेल्ल्याक अर्घां दितात. एकल्या चल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्घां दिता. एका चल्याक बरें काम
बरो सांबाळ फावो केल्ल्या अर्गां दिता एक जोडें अमेरिका बऱ्या तरान पावल्ल्याक अर्गां दितात एकल्याच्या पुताक बरें काम मेळ्ळ्याक अर्गां एकल्याक एक्सिडेंटान राग केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याची डेंग्यू ताप गूण केल्ल्याक अर्गां दितात एकल्या बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गां दितात एका स्त्रियेचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गां दितात एकल्याक मेळिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर अर्गां दितात एकल्याक तोंडा कडेन फळ आसुल्लें कॅन्सर म्हणून डॉक्टरांनी सांगलें आनी स्कॅन हांगासर येवन ताणें मागल्लें स्कॅन रिपोर्ट आयला कांयच पिडा ना म्हूण ताका सांगलां तो देवाक अर्घां दिता उबे रावया प्रार्थुया भोव काकूळ धरा बाबा बेगीन आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासून ताच्या विनोदेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता तुजी दैवी काकूळ तो आमी वर्णिता ताजे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त असो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी बागेवंतपणान वाडून क्रिस्तांव साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं संजोवंपा दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे बागेवंतपा दुसऱ्या पवी सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान मरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सत्यान भरलो मोग सेवा आनी राज्य संदान तुज्या जिवितान परजळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची कलती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जेव आमकां कुमोग कर तुजे बागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागचे गरजेन जायत्यो इरादे विनवण्यो मागणी घेवन आमी आयल्या हो असो वेळ आमच्या पात्रोन संता मुखांतर जेजू लागीं बापा लागीं मागो आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर बऱ्या भलायके खातीर समाधाना खातीर आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर युवा जाणां खातीर आतां आमी आमची मागणी त्या सावा इरादे भेटोवन दिवया एकल्याच्या पांयाचे घाई गूण जावच्याक एकल्या MBBS एग्जामान बरें अंकान शिकोवंक बरे अंक मेळच्याक वाटेचे समस्या परिहार जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्या तरान हातां मेळोवंक एका जोड्या भुरग्याचें देणें मेळच्या एकल्या बरें काम मेळच्या एकल्याचे किडनी स्टोन गूण जावच्या BEd सर्टिफिकेट बऱ्यान मेळच्या एक घर बऱ्या मला विकून वेच्या स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आनी पिडा गूण जावं एका स्त्रियेची काळजाची पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावच्या एकल्याची सत्री फाटी मेळच्या एका स्त्रियेची मानसीक पिडा संपूर्ण गूण जावं जागो बऱ्या मला विकून वच्याक एका जोड्या भुरग्यांचें देणें मेळच्या पेंकडाची दोंपराची आनी बावळ्याची दुगूण जावं एकल्याक दोळ्यांची दिश्ट मेळच्या एका दादल्याची कोंकली गूण जावच्या एका दादल्याक बरी भलायकी तशेंच ताच्या सगळ्या कश्टांतले निवारच्या एकल्याक कामा कडेन बरें सवलत मेळच्याक आनी थायरॉयड पिडा गूण करच्या एकल्याक बरें काम मेळच्या एकल्या पेंकडाची दुगूण जावच्या एकल्याचे पांयाची गांठीची दुगूण जावच्या एकल्याक हाताची आनी पांयाची गांठीची गूण जावच्या घराचे रेकॉर्ड्स बेगीन मेळोवंक घर विकून वेच्या एकल्या बरें काम मेळच्या एकल्याक मसरातावन सुकटकां मेळच्या एकल्याच्या पांयांची दुगूण जावच्या एकल्याचें प्रेजेंटेशन बऱ्या तरान जावच्या एकल्या प्रमोशन मेळच्या खातीर एका चलयेक शिकपाक विजा मेळच्या खातीर भुरग्यां बरी भलायकी मेळच्या जागो बऱ्या मालाक विकून वेच्या घरान समाधान मेळच्या 4 जोड्या भुरग्यांचें देणें फावो जावं दोगांक बरें काम मेळोवं एकल्या दिल्ले पयशे उडासन पाटी दिवं एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळच्या मानसीक पिडेतावन सुटका मेळच्या मायग्रेन पिडा गूण जावच्या कुटुंबान माया मोगांची येवंक एकल्या एग्जामान पास जावं एकल्या दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळच्या एका दादल्याची हर्नियाची पिडा गूण जावच्या एकल्यान सोरो सोडच्या एकल्या कॅन्सर पिडेचें ट्रिटमेंट बऱ्यान जावं एकल्याचें बरें काम फावो जावच्या सगळ्यांक बरी भलायकी मेळच्या एकल्याक इटलीची स्टुडंट विजा मेळच्या एकल्या बरी भलायकी मेळच्या
एकल्याचे शुगर नॉर्मल जावच्या, एकल्याची तकली फटाफट गूण जावच्या, एकल्या गांवांत बरें काम मेळच्या, एकल्या जाग्याचें काम बऱ्या तरान जावच्या, एकल्या बरी भलायकी मेळच्या, एका चलयेचें मन परिवर्तन जावच्या, एका स्त्रियेचो राग पयस जावच्या आनी घरान समाधान आसच्या, एकल्याक परीक्षा बरोवंक आदार मेळच्या, घरान सुख संतोष समाधान येवं, सर्वांक बरी भलायकी लाभो आनी घरांतले आर्थीक समस्येक परिहार जावं, एकल्याचें ट्रेनिंग बऱ्यान जावच्या, एकल्याक बरें काम मेळच्या, एकल्याचे मेडिकल समस्ये परिहार जावं, एकल्याक बरी सैरीक मेळच्या, वोटिगो आनी BP गूण जावं, घरची आर्थीक समस्ये परिहार जावच्या, जाग्याची केस इत्यार्थ जावच्या, एकल्या कामान प्रमोशन मेळच्या, एकल्याक कॅन्सर पिडेस्त गूण जावच्या, एकल्या परगांवा वेचाक प्रोसिजर सारके जावच्या, दोगांक UKन शिकपाक तशेंच कामाक ऑफर लेटर बेगीनच मेळच्या, एकल्याचे बँकान दवरलेले पयशे बेगीनच पाटी मेळच्या, एकल्या बरें करून शिकोवंक आनी कुटुंबांत बरी भलायकी मेळच्या, एका स्त्रियेक युथरस फाल्यां ऑपरेशन आसा, दोगा भुरग्यांची आवय, सर्व ऑपरेशन सारकें जावन संपूर्ण बरी भलायकी तिका मेळच्या, एका मानेस्ताक पाटीची दूख आस्पत्रेंत दाखल जाला, ताका संपूर्ण रितीन बरी भलायकी मेळच्या खातीर तूं आमकां पाव येवकरीचो आमकां करो मोग शिव आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी, शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजन तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखणूक आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन भरलेले सप्तजे सांगाता आमी तर तुमचो देव आनी सदैवी फावळचे कुशीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद. सोम्याचे नवी आमचो आदार, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक, कश्टांत दुखांत आनी अडचणींत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरें तुजो सेवक भगवंत जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगवंत जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी बावर्तान जियोंक प्रेरण दिले. ताचे विनवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो. आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक आतां मानाच्यो वाती आमी वणतल्या.
हेचें जेवण दिलां इवा रॉड्रिगस जल्मा दिसा संदर्भी गुरुपूर विकार बापानी मुखार येवन मनाच्या वंटीचे म्हणून विनंती करता. मुर्दोम दिल्यांत जोएल मस्करेनस दुबई, मरिया डिकुन्ना पेरमोदे, आनंदनी आयरीन प्रभू संपाउल वडो, फ्लोरिन रेगो आनी कुटुंब फातिमा पयलो वडो, वेरोनिका डिसोज आनी कुटुंब पक्षिगेरे, प्रज्वल रॉड्रिगस फ्रांसिस दुसरो वडो, नेल्सन डिसोजा किरे, रोशनी आनी अश्वित पिंटो पेरमोदे, मैक्लिन डिसोजा जोम पॉल दुसरो वडो, जुलियाना कुटिन्ना सान तोमास वडो, डायना डिसोजा फेरार. तशेंच जेवणाक दान दिलां नांव नाका पेरमोदे 10,000. जेवणाक दान दिल्ल्यां तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोम सांजोम पावल दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मगचनो येदोळस कळयल्ल्या प्रमाणे आमच्या पुणशेताच्या पात्रोन सांजोम पावल दुसऱ्याची परब ह्याच म्हयन्याच्या 22 तारीखेर शनिवारा दीस हांगासर आमी संभ्रमतल्या. ऑक्टोबर 22 मीस सकाळी 10:30 वरांचेर आसतलें. मिसा उपरांत सर्व भक्तिकांक जेवण आसतलें. तुमकां सर्वांक ह्या पुणशेताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापांच्या म्हज्या नांवी सिस्टरांच्या नांवी हांव मोगासो येवकार मागता. अर्था बरीत प्रसंग दिल्ले आमच्याच पुणशेताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापांक हांव काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या सोवें साबटेवणी केल्या बाब तिमोथी SVD तांचोय हांव काळजांत थावन उपकार बावडटां. तशेंच Kरून प्रेरण तो
कोता सोवे आमकार मरे आशीर्वाद दे आमकां भाग्यवान जो आम पावस दुसऱ्या भाग्यवान कसोचे करवे वर आमकां आमच्या दुस्मनांक बापाचे त्याच्या पवित्र नावे आमेन.